आयज जवळ जवळ एक 20 दिसांनी आमी आमचे फिश मार्केट परत ओपन केल्लेलें आसा. एक 20 दिसां पयलीं एक 18 पॉझिटिव्ह केसीस येयल्ल्यो म्हणून आमी ते फिश मार्केट बंद केल्लेलें. इवन आमचे स्ट्रेंथ आमी एक 1/3 हे वेंडर्स घेवन आमी ते स्टार्ट केल्ले. तरी आसतना खंयसर तरीसून एक पॉझिटिव्ह केस आमकां मेळ्ळी आनी ते टेस्टिंग करून आमकां जवळ जवळ 18 पॉझिटिव्ह केस येयले म्हणून आमी ते बंद केल्ले. आमी लोकांक आव्हान करता की नुस्त्याचें मार्केट तुमी चड गर्दी करचे न्हू. आयज जरी आमी स्टार्ट केल्ले तुमी प्रिकॉशन घेवपाचें आनी ते आसा तशेंच फुडें चालू ठेवपाचें. नाजाल्यार आमकां ती परिस्थिती अशी येतली की परत बंद करचें पडटलें. ओके. आणि जे वेंडर नुस्तें घेवन रस्त्यार बसता पळय बार्देस बाजाराचे ऑपोजीट जावं म्हापसा अर्बनाचे ऑपोजीट ते बसता तेंचेर कितें एक्शन जातली? आमी जेन्ना फिश मार्केट स्टार्ट केल्लेले पळय तेन्ना जे भायर बसताले पळय तेन्ना आमी तांकां सगळ्यांक बंद केल्लेले. पूण जेन्ना आमी फिश मार्केट जेन्ना पळय परत बंद केल्लेले पळय तेन्ना लोकांची सोय म्हणून आमी तांकां खंयसर तरी तांकां आसले म्हणून तेंचेर आमी एक्शन घेवना. आतां परत स्टार्ट जाल्या उपरांत आमी तेंचेर एक्शन घेतले, तांकां थंयसरले भायले काडटले. म्हणजे आता तुम्ही म्हणजे भायर नुस्तें विकपाक दिवचे ना ना. मार्केटान? ना.